प्रेजिडेंटा ऑर्डर काडल्या तेजी कितें सांगपाक सोदता? प्रॉब्लम कितें जालो हांगा आमकां जेन्ना कळ्ळें की जमीन ट्रान्सफर जाली म्हणून सातेरी देवस्थानाची, तेन्ना आमी पयलीं इनिशियली RTI मारले आनी RTI मारून तेतूंतल्यान अशें कळ्ळें की एक मामलेदार आसलो, त्या मामलेदारान ही जमीन ट्रान्सफर केली म्हणून. सो कोण मोहम्मद म्हणून आसलो तेजें नांव ट्रान्सफर केला, ताका कांयच अप्रुवल्स ना, कांय ना. त्या बेजिसाचेर मागीर आमी थंय लोकांक सांगलें, जे कन्सर्न ऑथॉरिटी हें आसलेले तांकां सांगलें आनी मागीर आमी कितें केलें की रावन जेन्ना पयलें कांय एक्शन जायना तो पर्यंत आमी सगळ्यो कंप्लेन्स घातल्यो. तेतून आमी PMO कंप्लेन घातली, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लेन्स फायल केल्ल्यो, कलेक्टराक फायल केल्ल्यो, ब्युरोक्रेसीन सगळ्याक फायल केल्ल्यो कंप्लेनी. सो आतां प्रेजिडेंटा कडल्यान ह्या लेटर आयलें तांकां की हेजेर एक्शन जावचें म्हणून, कळ्ळें न्ही. सो बिफोर दॅट वॉट हॅपन्ड इज नोडल ऑफिसर एक अपॉयंट केल्लो आनी पुलिसांकूय आमी कंप्लेन केल्ली की लँड स्कॅम जालो म्हणून. सो प्रॉब्लम कितें जाला हांगा की जेन्ना पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन केलें तेणें एक्चुली ज्या मामलेदारान ट्रान्सफर केला तेजेर FIR रजिस्टर करपाक जाय आसली. तें करपाक सोडून तेणी ती केस ट्रान्सफर केली दुसऱ्या मामलेदारा कडेन की एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देवालयान पळोवचें म्हणून आमकां कांय लागना. सो हो एक खंय एक व्हडलो मेजर इशू आसा. सो आतां ते लेटर येयले त्या प्रमाणे तुमकां दिसता की ते एक्शन घेतले अशें? ते आमी कितें सांगू तुमकां, जशें पुलिसांचें आतां एग्जाम्पल दिलें हांवें की पुलिसांनी एक्चुली त्या मामलेदाराचेर FIR रजिस्टर करपाक जाय आसली की जमीन कशी ट्रान्सफर जाली. सो सद्या गोवा गव्हर्मेंटान आनी ब्युरोक्रेसी हे जे आसा पळय सद्या कांयच काम करना, कळ्ळें न्ही. कंप्लेन येता बेश्टी लेटर मारता आनी ओग्गे बसता. आतां पुलिसान तेजेर कित्याक FIR रजिस्टर केलें ना? एक्चुली लँड ग्रॅब केसी भितर तिका धरपा जाय आसलें, पूण तिका धरना तेणें. सो असले इश्यूज आसा. सो दिसता की खंय तरी आजून पर्यंत न्याय मेळटा म्हणून, कित्याक गोंयाक तर खंय तरी इम्पॉसिबल आहा. आमी पळयता की कितलेशेच लँड ग्रॅबिंग केसीस जातात, मागीर इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जातात. सो तुमकां दिसता की आजून पर्यंत खंय तरी आसा म्हणून तुमच्या वांगडा जे प्रशासन? प्रॉब्लेम कितें आसा की जेन्ना आमी कोर्टाक वयता तेन्ना कोर्ट आमकां सगळ्यांच्यानी पयलीं क्वेश्चन विचारता की तुमी ब्युरोक्रेसी फुडें गेल्ले काय म्हणून, तुमी कलेक्टराक कंप्लेन घातले काय ना काय म्हणून पयलीं विचारता. सो आमकां झक मारून घालची पडटा ती कंप्लेन आनी ह्या मागीर लेटर कम्युनिकेशन करता. हेणी जर आतां एक्शन घेतली, हेणी जर आतां ह्या लँड ग्रॅबाचेर एक्शन घेतली जाल्यार आमकां कोर्टाक वचपाक पडना. आनी गव्हर्मेंट जो सांगता म्हाजें घर स्कीम म्हणून आतां इतलीं वर्सां जालीं पळय कंप्लेनी घालीत आसा, एक्शन जायना, कळ्ळें न्ही. तुमी स्कॅम करून जमीन ट्रान्सफर करता आनी मागीर म्हणटले आमी इतलीं वर्सां रावतालीं हांगा, ही जमीन आमच्या नांवार करची. मागीर गव्हर्मेंट कसली स्कीम काडटा आनी मागीर जमनी तांकां दिता. आतां कितें सातेरी देवस्थाना जमीन आहा ती तांकां दिवपाची. सो हो डिले जो आसा हो गव्हर्मेंटा कडल्यान जाला. गव्हर्मेंट ऑफिसर एक्शन घेना, गव्हर्मेंट ऑफिसर स्कॅमांनी इनवॉल्ड आसात, जमनी कशा ट्रान्सफर करतात. सो ताका लागून हो प्रॉब्लेम आसा. सो कितली स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी कशें जाल्लें सगळें? आता टोटल आमी ह्या प्रॉपर्टीची जेन्ना इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना एक 13,000 स्क्वेअर मिटर टोटल जमीन आसा, जी आमी टोटल आमचो इन्वेस्टिगेशन ते प्रमाणे तेजो तुका एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल ना कमिटी कडल्यान काय देवस्थान कमिटी कडल्यान काय तेका येना. फक्त गव्हर्मेंट ऑफिसांक गेले, मामलेदार ऑफिसांक गेली, म्युटेशन केली, सब रजिस्ट्रांक केली, सेल डीड केली, जालें. सो ही एक अशी रॉंग प्रॅक्टीस चलता आनी ती सुद्दां आमची देवस्थान सारकें इन्स्टिट्यूशन आहा. सो हांव एक प्रेस मिडियमाच्या माध्यमान मुद्दम सगळे देवस्थानाक अपील करता, तुमच्यो म्हणले जमणी म्हणले ज्यो आसा पळय देवस्थानाचो जो एसेट आसा पळय तो म्हणले चॅक करा, तेजे पेपर म्हणले सारके करा म्हणले. कित्याक हांगा जर पळयत जायत हांगा हें जालें मागीर अशेंच हांगा आनी एक दुसऱ्या देवस्थानाक तोच मॅटर मुखार येता की काडल्यो उठल्यो सुटल्यो काडल्यो जमण्यो दिल्यो, कोणाक ताका विचारपी ना, आवय ना बापूय ना, कोण ना. आतां हांव देवस्थानाचो म्हाजे कडेन हांगा म्हाका दिसता 10 स्क्वेअर मिटर सुद्दां जमीन ना. आनी आमची जी जमीन जी आमच्या लोकां खातीर जी देवस्थानान जमीन दवरला म्हणल्यार कितें ते आपले स्वता लोकां खातीर जाल्या ती हांगा हाडून भलत्याकच जमीन दिता. सो ही आमी एक जुना साकून केस परस्यू केल्ली, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज दिल्ली. अजून पर्यंत तरी म्हाका दिसता गोवा ज्यो गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आहा तेंचे कडल्यान कांय प्रॉपर एक्शन म्हाका दिसना. पूण आतां PMO कडल्यान आनीक एक आमी लेटर घातलें, तेणे एक नोडल ऑफिसर अपॉयंट केल्लो, प्लस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कडल्यानय बी आतां गायडलायन्स येयली आसा कलेक्टराक की हें बाबा हेजेर एक्शन घेवपाक. सो आतां पळोवया कितले पसून मुखार वचप पडटा तें. आतां जे म्हाजन आसा या देवस्थानाची कमिटी आसा ती सगळी एकजूट आसा? आतां कमिटीक जे आतां नवी कमिटी आसा त्या कमिटीकय आमी प्रपोजल धाडलो बाबा अशें अशें जालां. आतां तेंचे कडच्यान आमकां रिप्लाय घेवचो पडटलो बाबा आमकां, नाल्यार आमकां RTI मागची पडटली बाबा तेंचो कितें स्टँड आहा. कित्याक हेजे पयलीं ज्यो कमिटी जाला तेंच्यो 2 गोश्टी जाता की बाबा ना तेंकां ते आमी जेन्ना लास्ट टायम पयली कमिटी आहले ताका विचारलें, तेंचे कमिटी कडल्यान आमकां आन्सर मेळ्ळें की आमकां मामलेदारान सांगलें ना, सगळें मामलेदारान केलां म्हणटा ते मामलेदाराचेर उडयता. बट
ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मामलेदारान केला जाल्यार देवस्थान कमिटी जी आसता तुमकां लोक अपॉयंट करून दिता म्हाजनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा त्या एडमिनिस्ट्रेटराक वचून विचारपाचें ना बाबा कितें चल्लां तें तो हांगा रॉंग प्रॅक्टीस जाता खंयच जायना आमकां जेन्ना पळयलें आमी 1-2-3 देवस्थानाची पळयली जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर जे आसा पळय तेंय बी कांय करना आनी कमिटी म्हणून रावता पळय तें बाकीचें सगळें तें करता तेंचें सगळें बाकीचें राजकारण तें हाडटा पूण देवस्थाना फुड्यान कितें निग्लेक्ट जाता सगळें कित्याक ह्यो आमच्यो प्रॉपर्टी ह्यो आमकां सांबाळपा जाय हो एसेट सांबाळपा जाय ना फाल्यां हेतूंतल्यानय बी फाल्यां गोवोरमेंट आनीक येतलो कायदो हाडटलो की हेंय बी देवस्थानाच्यो जमनी आसा त्यो काडून दिवया म्हणून लोकांक मागीर आमचे कडेन कितें उरतलें देवस्थाना कडेन कितें उरतलें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर